वादग्रस्त निलंबित DIG एकोनाक एका वर्सा उपरांत अंदमानाक केलो ट्रान्सफर। एक वर्सा फाटली ही गजाल। ऑगस्ट 2023 कलांगूट एका क्लबान बायलेकडे गैरव्यवहार केला म्हूण तेका केंद्रीय घर मंत्रालया कडल्यान तेका केल्लो निलंबित। प्रकरणाची CCTV फुटेज बरीच व्हायरल जाल्ली। DIGन ते बायले बरोबर गैरव्यवहार करतानाचो व्हिडिओ जाल्लो व्हायरल। त्याचो आर्ग्युमेंट आनी DIG सोऱ्याचो ग्लास घेवन दिश्टी पडटालो। DIG कॉम्प्रोमायज पोजिशनान दिसलो। आता एका वर्सा उपरांत निलंबित DIG एकोनाक अंदमानाक ट्रान्सफर केलो। चौकशीचे नेमके कितें जालें? एका वर्षाची शिक्षा आशिल्ली काय कितें म्हणून सगळ्याकूच सद्याक प्रश्न। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.